कॅबिनेटान गोयच्या कैद्यांचो दिसवडो दोबरात करपाचो निर्णय घेतला। सोमारा जाल्ल्या कॅबिनेट बसकेंत मोपा पिडयेच्या कायद्यांत दुरुस्ती सारकेले प्रस्ताव आयले। मोपा विमानतळ डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी कायद्यांत दुरुस्ती, प्राधिकरणाचे स्ट्रक्चरांत मुख्य सचिव अर्थ सचिवाक सुवात, प्राधिकरणाच्या अध्यक्षाक पर्सनल स्टाफ घेवपाची तरतूद, प्राधिकरणा खातीर स्वखर्चान कॉन्ट्राक्टाचेर स्टाफ घेवपाची तरतूद, कैद्यांचो दिसवडो वाडोवपाच्या प्रस्तावाक कॅबिनेटाचो बावटो, कुशळ कैद्यांचो दिसवडो 80 रुपया वयल्यान 150 रुपया केलो, सेमी स्किल्ड कैद्यांचो दिसवडो 60 रुपया वयल्यान 130 रुपया केलो, अकुशळ कैद्यांचो दिसवडो 50 रुपया वयल्यान 108 रुपया। लँड डेव्हलपमेंट आणि बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कायद्यांत दुरुस्तीचो प्रस्ताव कॅबिनेटान पास केलो। उणे उत्पन्नाचे आणि मध्य उत्पन्नाचे गटाक इकॉनॉमिकली विकर गटात कमी जमनीत बांदकाम करपाक सूट दिवपाची तरतूद, केंद्राच्यो घरां खातीर आशिल्ल्यो वेगवेगळ्यो स्किमी चालीक लावंक ती सूट दिवप गरजेची म्हूण सरकाराचें म्हणणें। ते खातीर कलम 8 दुरुस्ती करून सरकारी स्किमी चालीक लावंक वा आस्पावणेक वा परवडपी घरां खातीर लँड डेव्हलपमेंट करतना हातूंतली खंयचीय तरतूद सदळ करपाची सूट मेळटली। कोविडाक लागून सोंपिल्ल्या दुयेंतींच्या फामिलींक 2 लाख रुपया दिवपाची येवजण बंद करपाचो निर्णय कॅबिनेटान घेतलो। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार